प्रमोद सावंत वालोर तुका खऱ्यांनीच वालोर तुका. कारण तू जे पळय गोंयकारा खातीर आमच्या बरें चिंतता आनी गोंयकारा खातीर तूं कितें करूंक सोदता हेका लागून खरें वालोर तुका. जालें एक 2-3 दीस पयलीं तुजें एक बरें भाशण आयकलें. तूं सांगता आमच्या गोंयकारांक जो धंदो आसा, जो ट्रेडिशनल कितें बिजनस आसा तो गोंयकारांकूच उरपाक जाय, तो भायलांक वचपाक जायना. बेस्ट लायक जालो तुजो पॉयंट. आनी तूं कितें म्हणटा, तूं म्हणटा आनी हो धंदो फक्त आमच्याच कडेन उरोंक जाय, हो पयसो भायल्यांक वचोंक जायना. आनी कमीत कमी तिंकां 15 वर्सां रेजिडेंस तेंचे कडेन सर्टिफिकेट आसपाक जाय, कमीत कमी 15 वर्सां. आनी हे जे गोंयकाराचो धंदो जो गोंयकारांकूच उरपाक जाय, हो भायल्यांनी घेवंक जायना. हेच मरे 7-8 वर्सां पयलीं हो आरजी हेच घेवन येयल्ले तुज्या फुड्यान. गोंयकारांचो अधिकार, गोंयकारांचो रायट, गोंयकार कोण ते आयडेंटिफाय कर, डिफायन कर. तेन्ना तूं मरे तूं तिंकां जेलीन घालतालो, तूं तेंचेर कसले कसले एलिगेशन घालून तेंचो आवाज दामतालो. इवन एसेंब्लीन सुद्दां MLA विरेशान सुद्दां कितलेदा हो पॉयंट काडलो, जो हो पॉयंट तेंच्या पोगो बिलान आसलो. गोंयकारांचो धंदो गोंयकारांक मेळोंक जाय, गोंयकारांचो रायट गोंयकारांक मेळोंक जाय. हें तुका आयज बरें बेगीन कळ्ळें मरे. हें तुका इतलें बेगीन कित्याक कळ्ळें? कारण इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून, काय हे फावटी तुजी गॅरंटी ना म्हणून? गोंयकारांची तुका हे फावटी काय पडपाची ना वोट म्हणून तूं आतां गोंयकारांची मनां जिखपाक येयला? हय, तुका दिसता गोंयकार इतले पिशे? तूं म्हणटा 15 वर्सां रेजिडेंट सर्टिफिकेट आहा तो गोंयकार आतां, तेका ते बिजनस जावपाक जाय. अरे कमीत कमी 20 वर्सां जाले, 15-20 वर्सां जालीं भायल्यान येवन गोंयान कब्जा करून तुमच्या आशिर्वादान हे धंदो सगळो भायले चलयता. 15 वर्सांची कितें गरज आसा रे? 1 वर्स तूं गोंयां राव, 6 म्हयने राव, तो तुमचो सरपंच पंच पयशे घेवन तुमकां 15 वर्सांची रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिता. तुमी तांकां इलेक्शन कार्ड दिता, आधार कार्ड दिता, तुमची वोट बँक करता, तुमचे ते भुमिपुत्र. आनी तूं म्हणटा 15 वर्स. पोगो बिलान ते कितें सांगताले 1961 पयलीं कोण आसा ते खरे नीज गोंयकार. हें आतां काल पयर येवन तुवें तिंकां आतां परत हो रायट दिलो. तूं कोणाक उल्लू करता? तूं एक वार मे दो शिकार करून येयला. म्हणजे आतां गोंयकारांकूय सांगूंक सोदता तो की बाबा पळय तुमचो रायट हांव तुमकां दिता. जो कोण गोंयकार नीज गोंयकार आसा, ट्रेडिशनल कोण फिशरमॅन आहा हो तुकाच. आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन तुवें काल पयर येयल्या तिंकांय केले 15 वर्सांचे सांगून. इवन फाल्यां सुद्दां कोण येत तेका सुद्दां तुमचे सरपंच 15 वर्सांची रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिता मरे, इलेक्शन कार्ड दिता. मागीर तोय जालो परत गोंयचो ट्रेडिशनल फिशरमॅन, गोंयचो नीज गोंयकार. अरे कोणाक उल्लू करता रे परत परत? गोंयकार कितें बाबा दुदू पिता रे? हय सामकें इतले पिशान काडूंक येयला तो? अरे आनी एनवायरमेंट डे करता तूं सेलिब्रेट, आनी वर्सान वर तूं एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करता. वर्सान वर्स म्हाका एक सांग, तूं झाडां कित्याक लायता रे बाबा? ती झाडां कित्याक झाडां लावूच नाका रे. तूं झाडां लावंक पावनाका रे. कित्याक लायता ती झाडां? कोणें सांगलें गो झाडां लाय म्हणून? गोंयां झाडां ना रे? गोंयां रानां आनी झाडां भरल्या मरे. आख्खी गोवा म्हणजे ग्रिनरी म्हणजे फेमस आहा मरे. म्हणजे तूं मानता, म्हणजे तुमी मानता की गोंयां झाडां कमी जाल्या म्हणून ही झाडां लावची पडटा. तुमी मानता गोंयां झाडां कमी जाल्या म्हणून झाडां तुमी लावची पडटा. म्हाका एक सांगा, ही झाडां कमी केल्या कोणी? कशी कमी जाली? जेन्ना सावन तुजो सरकार येयलो तेन्ना सावन इतली झाडांची कत्तल जाल्या. आमची झाडां पेडां शेतां भाटां रानां अशी काबार जाल्या. आतां तूं म्हणटलो कितें? हे ना हे म्हाज्याहून पयलीं कोण आसलो CM त्या टायमासानी जाल्या म्हणटलो. आनी घालून आमचो एक्स गोंयचो CM सर मनोहर पर्रीकाराचेर घालतलो तूं. ना, तुका ही संवय आसा घालपाची. कारण तुवें इवन कोल सुद्दां गोंयां मनोहर पर्रीकारान परमिशन दिलां हाडपाक, कोल ट्रॅक आनी कोल हाडपाक. म्हणून तुवें तेका सुद्दां फोटींग केलो. मनोहर पर्रीकारान केन्नाच सांगूंक ना कोल जाय म्हणून. तेजो स्टेटमेंट सुद्दां तुवें रॉंग केलो ना म्हणटा. म्हणजे तूं असलो मनीस, ह्या मनशान तुका घडयलो, आपल्या सिटार बसयलो, आपल्या चेड्याचो जागो तुका दिलो, तुवें तेकाच फोटींग केलो. इतलो तूं एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करता, लोकांक घेवन सगळ्यांक सुद्दां झाडां लायता. बारीक ती आमची व्हडली झाडां कातरून काबार केली, जी आमची नेचरान आमकां झाडां दिल्ली 300-400 वर्सां पयलींची सुद्दां झाडां तुमी अशीच कातरून काबार केली. आनी तूं आतां तावके लायता ते बारीक लोकांक फोटोवंक. अरे काडचे तातूंत पळय रे फाटवटा. तुज्या परमिशना शिवाय तितले माड कातरले रे, 40 माड कातरले मरे. तूं याके रान काबार करून हे केला मरे, जागो प्लॉट करून भायल्यांक दवरलो मरे तूं रेडी करून. तेजेर तुजी नजर वचना? ते लोक पळय तुवें कालापूर सरवंटे मरता पळय मरे, इतले तेंप जाले आतां. तेंचेय तुका काकूट दिसना रे? तूं झाडां पाल्याचो दोतोर मरे, झाडां पाल्याचो.
आनी झाडां पालात कातरता तिंका तूं परमिशन दिता, तिंच्या वांगडा तिंका सपोर्ट करता. पळय मरे फाटोड्याचें दी मरे ती न्याय दी मरे त्या लोकांक. कशी कातरली रे झाडां आनी कित्याक ती नाटकां करून तूं एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करता. आनी तुज्या फाटल्यान लोकूय बरे ताळयो मारता पळय ते आयकोन. ते लोक ताळयो मारता तिंकाय विचारून कळना बाबा हेच बील आर्जीन हाडलेले 7-8 वर्सां पयलीं. गोंयच्या धंदेकाराचो रायट गोंयकारांक दिवंक जाय तो. तूं आतां घेवन येयला खंय न्हिदोन उठोन. जेन्ना तुजेर आतां पेज येयलो की गोंयकार तुजेर सगळे आतां रागार जाल्या. तुका गोंयकार कोण लेखिना कारण ते गोंयकारान सगळ्यान तुजो चेहरा पळयला तुवें कितें केलां तें. आतां हे तूं मिटोवपाक आनी हे करपाक पॉलिश मारपाक ओके आनी पॉलिसी करपाक गोंयकारांक लाये मस्के लावन तिंकां भुलोवपाक येयला. बाबा परत परत गोंयकार भुलोवपाक इतलें पिशें न्हू तो गोंयकारो न्हू. हांव इतलें सांगूंक सोदता हो आतां सद्याक पळय गोंयकारांच्या रायटान उलयता आतां न्हिदोन उठोन. आनी इलेक्शनाक म्हयनो आसा म्हणल्यार न्हू आख्खो पोगो बिलूच घेवन येतलो गोंयकारांच्या रायटान. फक्त तोंडाची बात आं. पोगो बील म्हटल्यार पोगो बील न्हू नांव चेंज करतलो पोगोचें. आनी जे आर्जीन कितें कितें डिमांड केल्ले पळय गोंयकारां खातीर ते आपुणूच येवन सांगतलो डिक्लेअर अशें करात तशें करात. फक्त इलेक्शना ते पुरती. जशें इलेक्शन जाली मागीर बोकार हट. तर गोंयकारांक तुमी मातशे जागे जाया पळया कितें मनीस हो कसो उलयता ताका मातूय लज ना. होच पयलो अगेन्स्ट आसलो आनी होच आतां भायले भितरले करता. होच आतां भायले भितरले करून भायल्यांची मनां जिखता. जे कोण काल पयर येयल्या तिंकां रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिवन बाबा तुमकां धंदो दवरला घे खाया गोंया एन्जॉय करा. आनी गोंयकारांकूय असो उलोवन भुलोवन की बाबा तुमचे नीज गोंयकार ट्रेडिशनल बिजनस तुमी तेंकाय बरें दिसपाक तुमी एक वार मे दो शिकार करून हो परत गोंयच्या लोकांक पिशे करपाक येयला सांबाळून. गोंयकारांक तूं कितें परत पिश्यान काडपाक येयला. तुका जर कळपाक जाय न्हू तुज्या बद्दल गोंयकार कितें विचार करता कितें चिंत्ता ते तुज्या तोंडार तुका भिवून सलाम करतात आसतले थोडे जाण. पूण तेच थोडे लोक म्हाजे व्हिडियोन येवन तुका पळय कशी फुलां माळटा न्हू कमेंट्स मारून ते म्हाजे कमेंट्स वाच व्हिडियोन वच. आनी गोंयकारांनी तुमकांय सांगता बरे बरे कमेंट्स घाल आमच्या गोंयच्या प्रमोद सावंताचेर तेजे कामाचेर तेणें कितें केलां गोंयकारां खातीर कितलो गोंयकारांक पावला काय कितलो भायलांक पावला ते तेजेर फुलां कमेंट्सान मारा. तेकाय वाचून न्ही हो व्हिडियो पावनी तेका कळपाक बरें न्हू की बाबा आपणाक आनी फुडें आपणाक रायट आसा तुमचे कडेन वोट मागपाक गोंयकारां कडेन आनी परत येवपाक. तेकाय कळपाक बरें कमेंटानूच तेका दाखया तुमी. तेकाय वाचूनी कमेंट आनी गोंयच्या लोकांक कळनी कितें पळय तो डॉक्टर प्रमोद सावंत ओके. अरे बाबा ते आमचो तामिळनाडूचो CM सर विजय तलापतीचे मातशी देख घे रे. अरे एका म्हयन्या भितर पयर तेणें कितें कितें केलें रे. कसले कायदे नेवे हाडले लॉ चेंज केले कितले हेजेर इम्प्लिमेंट केले कितले हेजेर एमेंडमेंट मारले नेवे केले कायदे लोकां खातीर गांव वाचोवंक तेजी स्टेट वाचोवंक आनी लोकांच्या हिता खातीर. लोक पयर देवा भाशेन मानता तेका देवा भाशेन. आनी तुमचे कडेन इतलो पयसो आसून आनी इतलो हे आसून नांव आसा तुमकां अशें नांव घेया रे अशें नांव घेया. तुजो पात्रांव म्हणटालो न्हू तो अच्छे दिन आएंगे खंय अच्छे दिन आले सगळे बुरे दिन आ गए. अच्छे दिन आ गए म्हणटा ते तामिळनाडू वालोर. तेज्या भाशेन जावपाक मातशें तरी प्रयत्न कर.